गोंयांत आयलो आनी फिश करी रायस खाल्लें ना जाल्यार कितें खाल्लें अशें म्हळ्यार तें चुकीचें थारचें ना। गोंयच्या नुस्त्यां सयत गोंयचे सी फूड लेगीत बरेच फामाद। खुबे, कुल्ल्यो, सुंगटां, शिणाण्यो तशेंच हेर सी फूडाचेर गोंयकारां सयत गोंयांत येवपी पर्यटक लेगीत ताव मारतात। नेमके ह्याच संदेक वळखून संपत देसाय आनी डबन्स्की सुवारीस हांणी भांगर केला। कुल्ल्यो पोसपाचो वेवसाय करपी ह्या दोन वेवसायिकांनी कुल्ल्यो पोसपाच्या वेवसायांत कशी संद आसा ते ह्या दोगां तरणाट्यांनी दाखोवन दिला। कुल्ल्यो पोसपाच्या वेवसायांत बरो पयसो आसा। कुल्ल्यो पोसपाचे तज्ञ समजून घेत जाल्यार ह्या वेवसायांतल्यान बरी येणावळ मेळपाक शकता अशी माहिती कुल्ल्यांचो वेवसाय करपी संपत देसाय हांणी दिली। आपणे चेन्नई सावन प्रशिक्षण घेवन हो वेवसाय सुरू केला, तशेंच वर्टिकल केज सिस्टम वापरून कुल्ल्यो पोसतात अशें संपत सांगता। तर ताका अशें आसा, आमची एक दुसरी बिझनस आसा मिटअप म्हणून। तातूंत आमी कितें करता, आमी स्टार्ट केल्लें तें कोवीड टायमाक डिलिव्हरी ऑफ मीट आनी तुगे फीश बी आसा पळय टू लोकांचे डोर स्टेप आनी इवन टू रेस्टॉरंट्स। तें करतना आमची कितें रियलायज जालें की खूब डिमांड आसा क्रॅब्सा खातीर। लोकांक लोकली आमचे लोक खूब खाता, प्लस रेस्टॉरंट्साकय तांकां खूब डिशीज करता आनी जे भायले ट्युरिस्ट येता स्पेशली फॉरेनर्स बी तांकां डिमांड आसा, पूण सप्लाय ना। आमी मागीर फुडें आनी स्टडी केलें सप्लाय कित्याक ना, कारण कितें जाता सद्याक इंडियेक जितले क्रॅब्स कॅच जाता वायल्डाक ते सगळे एक्सपोर्ट जाता फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम बॉम्बे, वेस्ट बेंगॉल त्या सायडीन, आनी लोकल सप्लाय आसा ती कमी आसा। तर आमी विचार केलो की कशी ती सप्लाय वाडोवंक शकता, कारण वायल्ड कॅच आसता तें लिमिटेड आसता न्ही। तर आमी जेन्ना स्टडी केलें तेन्ना आमी रियलायज केलें की हे साऊथ ईस्ट एशिया मार्केटां बी अशी सिस्टम वर्टिकल सिस्टम खूब जाला। तांचे कडेन इवन 10,000 युनिटाचे सेटअप आसा आनी ते थंयच्यान आपल्या सप्लाय करता। ती सुद्दां मीट जायन जाता की मागीर इंडियेसान एक्सपोर्ट जाता क्रॅब्स। तर आमी विचार केलो की अशी सिस्टम जर इंडिया आयली जाल्यार कशें जातलें, इवन आमची सप्लाय वाडटली न्ही। इवन इफ आय वॉन्ट टू एक्सपोर्ट ना जाल्यार आमचें जर लोकल सप्लाय करपा जाल्यार सप्लाय वाडटली, म्हणून आमी हाजेर फोकस केलो। आनी तेन्ना आमी आनी थोडें स्टडी केलें इंडिया कोण करता। सद्या 2-3 कडेन आसा लोक स्मॉल स्केलीचेर करता ते। तर आमी विचार केलो चलो 1000 स्केलीचेर आमी स्टार्ट करया आनी ताजे नंतर एक्सपांड करचें। सद्या आमचो जो सेटअप आसा 1000 सेटअप केलेलो आसा आनी दॅट इज आनी स्पेस फॉर आनी 1000। हाजें कितें बरें आसा की लिमिटेड स्पेसीन तुमच्यान खूब क्रॅब्स करपाक जाता। ओपन पॉन्ड कल्चर जे लोक जनरली करता तातूंत प्रॉब्लम कितें आसा, क्रॅब्स कॅनिबलिस्टीक आसा, ते एकमेका कडेन एकमेका खाता, म्हणजे एक स्मॉल एरिया तुज्यान थमकेच क्रॅब्स दवरपाक जाता। सोल्युशन कितें आसा, तुमी वर्टिकल करपाचें, जशें आमी लोकांचें करता न्ही। जर स्पेस कमी आसा आमी बिल्डींग बांदता, तशें करून आमी बॉक्सान कितलेय वयर करून ते दवरपाक जाता। पर बॉक्स एक क्रॅब आसता। तर आतां ह्या एरिया हांवें 1000 क्रॅब्साचें सेटअप केला। सेम एरिया जर हांव ओपन पॉन्ड करतलो जाल्यार म्हाज्यान 200 क्रॅबच दवरपाक जाता, म्हणून आमी वर्टिकलां गेले। ह्या कुल्ल्यांक गोंया सयत विदेशांत लेगीत मागणी आसा। गोंया बरोबरूच मंगळूर, कारवार तशेंच विदेशांत व्हड मागणी आसा अशी माहिती संपत देसाय हांणी दिली। क्रॅब्साक कितें जाणा, ब्रॅकिश वॉटर लागता। ब्रॅकिश वॉटर म्हणल्यार कितें, तुगे जेन्ना न्हंय आनी सी ज्या जाग्यार मेळटा पळय थंय जे वॉटर आसता, सी जे आसता पळय ताची सॅलिनिटी खूब हाय आसता, अरावंड 35 बी। आमकां लागता अरावंड दॅट 25 सॅलिनिटी, 25 to 30। तर आमी तें उदक हाडटा, हांगा बेतलांतल्यान हाडटा आमी, आनी तें उदक ह्या सिस्टमींतल्यान पास करता। आतां सिन्स हे सिस्टमींग आसता, इट्स नॉट इन द नॅचरल एनवायरमेंट, तुका तें फिल्ट्रेशन करचें पडटा। आतां आमचें सिस्टमींग कितें आसता, तुगे वेस्ट वॉटर भायर सरलें तें पयलीं ते सॉलीड पार्टिकल्स फिल्टर जाता, तेजे नंतर आमी एक बायो फिल्ट्रेशन युनिट म्हणून आसता, तेतून बॅक्टेरिया आसता, ते अमोनिया ब्रेक डावन करता, सगळें अमोनिया काडून उडयता। तेजे नंतर आमी UV फिल्ट्रेशन करता आनी मागीर परत तें उदक त्या सिस्टमीक वता। सो इट्स कायंड ऑफ ते क्रॅब्साचो एक्वागार्ड केल्ल्या भशेन। सो सेम वॉटर म्हाज्यान 1.5 म्हयने तशेंच चलोवपाक जाता। तेजे नंतर ताका ट्रीट करून डिस्पोज ऑफ करपाक जाता, तितलें डिस्पोज ऑफ करपाक गरज ना, तें सुद्दां टॉप अप करून तुज्यान चलोवपाक जाता। दॅट इज द एडवांटेज ऑफ दीस सिस्टम। तातूंत कितें जाता, तुज्यान एक फावटी उदक हाडलें देन तूं 1.5 म्हयने म्हळ्यार टेन्शन फ्री, इवन 1.5-2 म्हयने म्हणल्यार। कितली वर्स जाली तुमी हे स्टार्ट केल्लें? हें आमी लास्ट इयर सुरू केल्लें ऑगस्टाक, सो 1 year प्लस जालें आतां, आनी आतां रेग्युलरली क्रॅब्स वता। आतां तुमी खंय खंय घालतात, खंयच्या खंयच्या मार्केटांत?
सो आमची जशें हांवें पयलीं सांगिल्लें आमची मिटअप बिझनस आसा तातूंतल्यान आमी डायरेक्ट मार्केटींग करता टू डायरेक्ट लोकांक आनी आमचे रेस्टॉरंट पार्टनर्स आसा तांकांय सप्लाय करता. तेजे नंतर आमचो सोर्स आसा आमचे प्रोक्युरमेंट आमी मँगलोराक एक डिलरांतल्यान आनी कारवारसान आनी इवन लोकली घेता. जो आमचो मँगलोर डिलर आसा तो एक्सपोर्टरूय बीन, सो थोडे लॉट आमी ताकाय परत धाडटा वन्स दे आर रियली गूड क्वॉलिटी फॉर एक्सपोर्ट्स. सो हे 2 मॉडल आसा, डायरेक्ट लोकांक पावोवप, रेस्टॉरंटाक पावोवप लोकल मार्केटाक, नाजाल्यार एजंट्स थ्रू एक्सपोर्ट करपाचे. कुल्ल्यो पोसपाचो वेवसाय करपाक केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो आसात. तशेंच गोंय सरकाराचे नुस्तेमार खातें लेगीत प्रशिक्षण दिता अशी माहिती संपत हांणी दिली. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.